बेळगांव शॉपिंग करपाक वतकच खंय वचपाक जाय? शहापूर बेळगांव हांगासर. कित्याक? तुमकां खबर ना? मेन म्हणल्यार थंय आसा भरपूर कपड्याची दुकानां आनी खूब जाणां म्हणटात की इन्विटेशन छापपाकूय खंय थंयच वता. आनी मेन थंयचें एट्रॅक्शन म्हणल्यार शहापूर बेळगांव आसा गोल्ड ज्युवेलरी शॉपां. भरपूरशीं शॉपां आसा थंय, खास करून हेरेकर आनी भोसले हांच्या कडेन ते लोकांची गर्दीच पडलेली आसता. कित्याक काय विचारता? थंय आसा वेगवेगळे डिझायन आनी तांची गोल्ड क्वॉलिटी तर A1 आसा. तुमकांय जर शॉपिंग करपाक जाय जाल्यार खंय वतली? शहापूर बेळगांव हेरेकर आनी भोसले यांच्याकडे. आमी भांगराची शॉपिंग करपा खातीर बेळगांव शहापूर हांगा वता. हेरेकर आनी भोसले हांचे कडेन आमी शॉपिंग करता आनी तांचे भांगर आनी सिल्वर काळे पडना. तुमकां कोणाक जर बेळगांवां शॉपिंग करपाचें आसा हाच्या फुडें जाल्यार तुमी अवश्य बेळगांव वचचें. आदींचो सराफ काडटा आनी आतांचे खडे बाजार शहापूर. आनी अवश्य तुमी भोसले आनी हेरेकर यांचे कडेन वचून शॉपिंग करपाक शकतात. कळ्ळें? थंय तुमकां बऱ्या बऱ्या पद्धतीची बरी ज्वेलरी मेळटली. बेळगावहून इथं तुम्ही एक्झिबिशन लावलं ज्वेलरीचं, त्यामुळे आम्हाला इथं ज्वेलरी खरेदी करायला छान वाटतं आहे. आणि आम्ही बेळगावला जाऊन खरेदी करतो हेरेकर आणि भोसलेकडे. त्यामुळे आम्हाला इथं एक्झिबिशन लागल्यामुळे आम्हाला खूप छान वाटतं आणि आम्ही खरेदी पण करतो. लग्ना खातीर जर भांगरा शॉपिंग करपा जाय आनी तुमी जर शहापूर बेळगांवांत वयता जाल्यार भोसले ज्वेलर्स आनी हेरेकर ज्वेलर्सा कडेन वचपाक विसरनाकात. थंय तुमकां उत्तम क्वॉलिटी, रेटूय बरी मेळटली आनी वायडूय रेंज आसता थंय. सो तुमकां भिवपाक गरज ना. केन्नाय तुमी बेळगांव गेल्यार हांगा वचपाक विसरनाकात. आमी बायलां जेन्ना शॉपिंगेक वता आनी खास करून आमी भांगराची शॉपिंग जेन्ना करता तेन्ना आमी पळयतात पयलीं जी आमकां रेट खंय बरी मेळटली ती. आनी जेन्ना तुमी शहापूर वता तेन्ना तुमकां खरें म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार की गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्कावंट थंय आसा. ताका लागून बेगीनचे बेगीन शॉपिंग करपाक जाय भांगराची जाल्यार शहापूर वचा आनी खास करून हेरेकर आनी भोसले हांचे कडेन विजीट दिवपाक विसरूं नाका. कित्याक तांचे कडेन आसा वायड वेरायटी ऑफ रेंज, वेगवेगळे तुमकां डिझायन्स पळोवपाक मेळटली आनी ही डिझायन्स वेगवेगळ्या म्हणटा ते प्रांतांतली आसा. तांचे कडेन एक्सक्लुसीव डिझायन तांचे कडेन पळोवपाक मेळटली. आनी बायलांक सगळ्यांक हटके दिसपाची गरज आसता आनी ती भांगर घालतकूच तुमी खरेंच हटके दिसतली.